कोणाला सामान्य आता आमच्या हांव कितें म्हणटा फाल्यां सकाळी हो जर तुमकां हें जर कांय ना आतां हो का पंप तुमकां आन्सर नाका पूण एक तेजो हें करता एक एस्टिमेट स्क्रॅप एस्टिमेट कोडल फॉर्मेलिटीज कर आतां हें सगळें काडून दिया न्ही डिस्पोज ऑफ करा न्ही हें सगळें कांय गोश्टी इतलो सगळो हें अनहेल्दी हें हायजीन कांय जालें अनहायजेनीक जाता न्ही हें सगळें जेन्ना एक मनीस हांगा जीम मारपाक येतलो ताका ब्रेथ कितलो लॉंग घेवचो पडटा हें सगळें हांगा जर भायर जो काही एक फ्रेश एरा खातीर येयलो ही फ्रेश एर घेतलो तो ना न्ही हो विशय न्ही कितें आसा तो ही वॉल काडपाक मेळटली आमकां ही वॉल काडपाक मेळटली लोड मेंटेन करपा खातीर कोण आसता एक गोश्ट जेन्ना वेळाचेर तूं जीम मारता त्या वेळाचेर प्रत्येक एक सेशन जावन जर ती सगळी इक्विपमेंट जी आसा ती क्लिनींग करप आसता ताका हायजिनीक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कळ्ळें न्ही ताचे खातीर तुका प्लस हे सरावंडींग एरिया प्लस तेजेर वर्कलोड कसो आसा वर्कलोड तुमी डिस्ट्रिब्युशन करून काडचो पडटलो सो तांकां घेवन बसचो पडटलो बाबा वर्कलोड कसो घालपाक जाय त्या प्रमाणे तुमकां मॅनपावर केलें जाय त्या प्रमाणे तुमी आमकां सांगात आज पोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक म्हजे इंजिनियर्स आणि विविध खेळांतले कोचीस हांकां घेवन एक टोटल इन्स्पेक्शन केल्लें आसात म्हाका हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा त्या कॉम्प्लेक्साक एक नवो साज चडोवपाचो आसा तो फक्त बरो दिसपा खातीर न्ही तर तातूंतल्यान मालगडे तातूंतल्यान खेळगडे तयार जावचे गोंयचे स्टेटी लेवलाचेरूच न्ही तर नॅशनल लेवलाचेर पावचे इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावचे ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जें इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आसा पूण तें इन्फ्रास्ट्रक्चर अत्यंत डिटेरियोरेटेड कंडिशनान आसा आनी म्हणूनच हांवें आज म्हजे इंजिनियराक एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा दिपाबाब लोटलेकर हाका हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्विमींग पूल जो आसा तो स्विमींग पूल वर्किंग कंडिशनान आसा चालू कंडिशन आसा ताका फक्त आमकां बारीकशें काम करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा मेन म्हळ्यार चेंजींग रूम्स बाकी सगळे टायल्स फिल्ट्रेशन पंप्स वन आउट जाल्ले आसात त्या जे सगळे एस्टिमेट कर म्हणून सांगिल्ले आसात आनी इमिडिएटली आय विल सी दॅट दीस कॉम्प्लेक्स येता त्या 6 म्हयन्या भितर सगळ्या एंगलांतल्यान परिपक्व आसतलो आतांच हांवें वेगळे कोचिसां कडेन उलयलेलो आसा आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमकां तयार करून दितले आशिल्ले ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तांकां तुमकां साधन सुविधा प्रोवायड करतले बट आय वॉन्ट अ रिजल्ट आय वॉन्ट अ प्रोडक्ट फ्रॉम दीस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आनी त्या वेळाचेर हो प्रोडक्ट किंवा रिजल्ट आमकां मेळटलो त्या वेळाचेरूच आमी म्हणटले की जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आज गोंय सरकारान उबें केल्लें आसा ताचे खंय तरी चीज जालें ताचो खंय तरी उपयोग जालो आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी मतीन धरून आज मार्गक्रमण करपा खातीर गेल्लो आसा हांव कोणाचेर कांय उलोवपा ना पण इतलें म्हजें मत आसा की खेळगडे जे आसात ह्या गोंयांत तरी जबरदस्त पोटेन्शियल आसात हांव पर्सनली बरेचशे म्हजे स्टुडंट्स जे आसात जे हांगसर ट्रेनींग घेवपा खातीर येतात तांचे कडेन इंट्रॅक्शन केल्लें आसात तांचो जो कॉन्फिडन्स जो लेवल जो आसा तो खुबूच उंचेल्या पावंड्याचेर पावोवपाची गरज आसा आमकां तांकां फक्त एक पूश दिवपाची गरज आसा मोटिवेशन दिवपाची गरज आसा आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसात आय हॅव ऑलरेडी डिसायडेड टू सेट अ सेंटर ऑफ एक्सलन्स एट साउथ एट नॉर्थ एट ईस्ट आनी एट वेस्ट हें सेंटर ऑफ एक्सलन्स कितें आसतलें ज्या वेळाचेर ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांतल्यान किंवा जे म्हजे BPA टिचर्स जे आसात सबंद इन्स्टिट्युशनांनी आसात तांकां सगळ्यांक ऑन फिल्डाचेर हांव धाडटा तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक मेसेज कित्याक सोडटा की तांकां आज प्रिपेर जावपाची गरज आसा त्या सगळ्यांनी शाळांनी येवपाची गरज आसा नॉट इवन द हाय स्कूल बट दे हॅव टू गो एट द प्रायमरी स्कूल लेवल सो दॅट चवथेचो किंवा तिसरेचे भुरग्यांक भितर कितें पोटेन्शियल आहा कितें टॅलंट आसा तें टॅप करप तें सोदून काडप हे तेंची आज जबाबदारी जावन आसा
वयाच्या 18 वर्साचेर ज्या वेळाचेर आमी एक भुरगो जेन्ना ट्रेन करपाक लागतलो तो आमच्या हाताक लागपाक शकना, कारण ट्रेन जाता म्हळ्यार कमीच कमीच 5 ते 7 वर्सां लागता. आनी म्हणूनच हांव सदांच सांगता की तुमी जर डेडिकेटली आणि पॅशन घेऊन जर स्पोर्ट्स फिल्डान जर फक्त 7 वर्सां जर प्रॅक्टीस जर केली जाल्यार यू आर गोईंग टू अर्न ऑफ 60 इयर्स. हे म्हजें आनी हे स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीचो एक अनुभव जावन आसा. जेणे जेणे नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल पाविल्ले आसात आज ते ब्रँड एम्बॅसेडर जाल्ले आसा. आणि खास करून हांव सगळ्या पालकांक तुमच्या माध्यमांतल्यान उलो मारता, तुमच्या भुरग्याचे गुण तुम्ही सोदून काढात, तुम्ही तो भुरगो आमच्या स्वाधीन करात. ह्या सगळ्यांची जबाबदारी रायट फ्रॉम द फूट टू द टॉप ऑफ द हेअर ह्या सगळ्या काही गोष्टी त्याची जबाबदारी आम्ही घेतले. हो म्हजो एक कॉन्सेप्ट हांवें केल्लो आसा. दिस इज नॉट द हांव फक्त करतलो अशें म्हणी. आय हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड खेलो इंडियाच्या माध्यमांतल्यान टी जे आसात, स्विमींग जे आसात आणि बॅडमिंटन जे आसात तेजे आमी ऑलरेडी रेजिडेन्शियल कोचिंग आमी दिवपाचे ठरलेले आसात. तांकां स्कुलींग सुद्दां जें आसा दे मे बी फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट. एक कडेन तांचें स्कुलींग जातलें तेजी सगळी जबाबदारी, पण त्या भुरग्याक आमकां शायन करपाची गरज आसा, तो आमकां हिरो चकचुकपाची गरज आसा, तो डॅझल जावपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसा. आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि हे जर करतले जाल्यार डिसिप्लीन ही खूब म्हत्वाची आसा. आज बरेचशे कोचीस एबसेंट आसात, ज्यांच्याकडे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसात ते एबसेंट आसात. आय डोंट नो, म्हाका तांकां हांव मेमो इश्यू करतलो आतां इमिडिएटली. जो मॅन पॉवर किंवा जो स्टाफ जाय, ग्राउंड स्टाफ जाय, त्या स्टाफाची आमी परत एकदां त्यांची मागणी जी आसा ती पुरो करतलो. आय विल फुलफील एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ दीस ऑफिशियल्स. बट म्हाका ज्या देवाचेर हांव सेकंड टायम जेन्ना हांगसर येतलो त्या देवाचेर एक फ्लॉज आसपाक जायना. हांव स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दितलो, कारण नो कॉम्प्रोमायज इन द स्पोर्ट्स आणि नो पॉलिटिक्स इन द स्पोर्ट्स. हे हांव सगळ्या बाकीचे म्हजे सगळे आमदार सुद्दां जे आसात, फाल्यां सकाळीं हांवें कोणाक ट्रान्सफर केलो, हें केलो, तें केलो, कोणी ट्रान्सफर बीन हाडोवपाक येवपाक ना. ही तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. जो कोण बरें काम करतलो ताका बरे कडेन प्लेसमेंट आसतलो.